नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नाचेर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, NGO सरकारा आड एकठांय, विष्णूचोय जाहीर तेंको। कर्मचारी मागतात सरकाराकडच्यान लेखी उतर, उपास करतले खर। सनबर्नाचेर वाद, बायोडायव्हर्सिटी काउन्सिल CZMA ची वागातोर सनबर्नाच्या आयोजनाक हरकत, वाठार वाट लागता म्हूण सांगूनय सरकाराची मान्यताय, आयोजकांचे कानार हात। पर्रीकारान गोंयांत घाला गोंधळ आनी कोफुसांवां, कूळ कायद्यांतली दुरुस्ती कूळ भाटकार दोगांच्याय बऱ्याची न्हय, कायदो सुवेवस्था हाल्ल्या, पुलीस हालनात, काँग्रेसीची टिका। ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी टोळयांचो फोंड्या वाठारांत उपद्रव, व्यसनाच्या नेटार एक्सिडेंट, तळावलेच्या लोकांनी प्रकरण पावयलें पुलिशे मेरेन। आनी खेळांत पश्चिम विभागीय फुटबॉल सर्तीत गोंयान धाडायले मध्य प्रदेशाक 6-1, गोंयची पेजाद सुरवात, बोरिस डिमेलोन तोपले 4 गोल। खबरो विस्तारान। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आनी NGO सरकारा आड एकठांय जाल्यात। BJPचो आमदार विष्णूय तांकां तेंको दिवंक फुडें सरला। उपासाक बशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या आझाद मैदानावयल्या सभेक कितलेशेच आमदार फुडारी पावले। काँग्रेस म्हणटा सेक्युरिटीक वाऱ्यार सोडपी पर्रीकाराक पणजे भोंवपाचो अधिकार ना। विष्णू म्हणटा BJP कापासतात आसल्यार आपल्या तोंडाक टेप मारून दाखोवची। कामगार सरकारा कडच्यान लेखी उतर मागतात। आंदोलन आनीक खर जातलें। गोंय रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांच्या युनियनाची पणजे आझाद मैदानार सभा जाली। सभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी सयत NGOनी मेळून BJP सरकाराचेर बरोच फोग काडलो। मुख्यमंत्री पार्सेकारान कामगारांचे प्रश्न तडीक लावचे म्हूण BJPचो आमदार विष्णू वाघ उलयलो। होच आमचो पक्ष आनी हेच पक्षाचे आमचे फुडारी 4 लोक सुद्दां जर हांगा धरणे धरपाक बसले जाल्यार आपले 10 लोक घेवन येतले। सत्ता जेन्ना आमच्या हातीन नासता तेन्ना आंदोलन करप आणि सत्ता जेन्ना हातीन येता तेन्ना मात सत्तेची पोळी खायला बसप। आणि अजूनही म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान आहा की तुम्ही या लोकां मुखार येवचे आणि तुमच्या तोंडान ताका सांगा। तुम्ही जर स्वतः आश्वासन दिले जाल्यार एक वेळ मानपाक सुद्दां लोक तयार आसतले, पण हांगा येवन सांगूंक जाय, तुमच्या मुखार येवन सांगपाक जाय। हे वर्तमानपत्रांतल्यान सांगून चलना। जे लोक आमदारांना सांभाळपाक शकना तर ते लेबरर आणि वर्करच कित्याक सांभाळटले? हे कोणत्या लोकांनी म्हाका विचारपाक? तो एक बैल आसा सतीश धोंड, पाडो तो पाडो, बैलाचो धाकटो भाव, तोय बरो परवडलो, जो पाड घालता तो पाडो। जरी तर तुम्ही तुमच्या दिरेत काँग्रेस पक्षाक जेन्ना सत्तेर आशिल्लो आनी काँग्रेस पक्षा मुखार गायल्लो आणि काँग्रेस पक्षान मानून घेतला जाल्यार काँग्रेस पक्ष चुकलो आणि ताजी माफी हांव मागता। जरी तर हो सरकार तुमकां रस्त्यारूच पडोवपाक सोदता जाल्यार सरकारूय रस्त्यार पडटलो। पर्रीकार जो तर खरे प्रमाणीक आहा आनी हे पणजे इलेक्शन जो तर बाय इलेक्शन तो जिखू सोदिता तेणे हो इश्यू पयले सेटल करपाक जायो, नाल्यार ते रायट ना हिंग भोंवपाक। तो म्हटल्यार या लोकांक सगळ्यांक ट्रेन जाले नंतर त्या डिपार्टमेंटाचे रिक्वायरमेंट पळोवन या लोकांक ट्रेन करून थंयसर 5 वर्सां भितर फिक्स करप हो एक त्या वेळार आमी ठरयल्लें। हे ज्या वेळार आमी ताका सांगलें हांवें की या लोकांक आमी त्या वेळार फिक्स करपाची ठरयल्लें आसलें 5 वर्सांनी। हे तुका कोणें सांगलां काय म्हणपाक लागलो? तांकां फिक्स करपाचें आसा खंय ठरलेलें आसा खंय बरोवन दिल्लें आसा काय म्हणून। कर्मचाऱ्यांच्या युनियनाचो फुडारी अजित सिंग राणेन सरकारान लेखी उतर दिवचे म्हूण मागणी लावन धरल्या। युनियनान गोंयभर सभा घेवपाचें थारायला। बुधवार सावन कामगार आमरण उपास धरतले। फाल्यांच्यान जे आसा ते आमरण नरासर उपोषण करता आणि एक सुद्धा कामगारा माझ्या हात लागलो, माझं एक सुद्धा कामगार भितून दबावलो जाल्यार हांव तुमकां सांगता, मुख्यमंत्री यातल्या संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर कान उडे करून आहे, लक्ष्मीकांत पार्सेकर कान उडे करून आहे। संविधान सुद्धा मानतो ना, कायदो तर मानतोच ना,
हे आंदोलन जे आसा 40 मतदारसंघात सगळ्या गोंयच्या उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि सगळ्या तालुक्यांनी अशाच पद्धतीने बसीच्या बसी करून हे आंदोलन आम्ही गावागावांनी वचले आणि जाहीर सभा आम्ही घेतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी. सनबर्नावयल्यान अंदूय वाद जाला. बायोडायवर्सिटी कावन्सील आनी CZMA वागातोर सनबर्न दवरपाचे फावराद नात. पोरूय जाल्ले ह्याच पार्ट्यांची देख घेवन तांणी हें मत उक्तायलां. सनबर्न जाता त्या जमनीर गोरवां चरतात, पार्टेक लागून तणाक उजो घालतात. असल्या पार्ट्यांक लागून सगळे जमनीची वाट लागता अशें दोनूय सरकारी संस्थांक दिसता. सनबर्नाक कोमुनिदादीची जमीन कायम स्वरुपी दिल्ल्यान विजयूय सरकारा आड उलयलो. मात आयोजकाक खंय हाची कांयच कल्पना ना. वागातोर ह्याच सुवातेर डिसेंबराचे निमणे सप्तकांत सनबर्न जाता. इयर एंड पार्टीची सध्या नेटान तयारी चल्ल्या. ही जमीन गोरवां चरपाची, ते शिवाय जमीन कम्युनिदादीची. सनबर्नाक लागून ते वाठाराची वाट लागल्या. तण कापपाचें सोडून लासून उडयला. फाटल्या वर्सा सनबर्न जाल्या उपरांत केल्ल्या रिपोर्टान राज्य बायोडायवर्सिटी कावन्सील आनी CZMAच्या वांगड्यांनी हे गजालीचेर खंत उक्तायल्ली. हे जमनीची वाट लायल्या म्हूण इन्स्पेक्शनांत नोंद करून सुद्दां 2014 सनबर्न करपाक दिल्ल्यान बायोडायवर्सिटी मंडळाचो वांगडी डॉक्टर जुझे डिसोजान हणजूण पुलीस स्टेशनार FIR घाल्या. On that Wagator hill, it is a beautiful site, a grazing land, rich in biodiversity. I have taken a field inspection. I've gone there, studied the biodiversity. Sunburn has already created havoc. All the trees are cut there. The garbage has gone. Garbage is taken care of. What we have suggested that it should be taken by biodiversity. This project must be taken. These community fellows, they only want to parasite. दुसरे वटेन कम्युनिदादीची जमीन खाजगी व्यावसायिक कार्यावळी खातीर कायमची सुवात म्हूण दिल्ल्यान सरकाराच्या निर्णयाचेर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आर्ग्युमेंट घाला. हे खेपे म्हजे कडेन पेपर आहा की कम्युनिदादीन जमीन अलॉट केल्ली आहा. ग्रेजिंग लँड हॅज बीन अलॉटेड फॉर टेम्पररी कमर्शियल पर्पजीस एट अंजुणा अँड दीस ग्रेजिंग लँड हॅज नाव बीन ऑल्सो इयरमार्क्ड as a permanent venue for Sunburn. I don't understand what is the interest of the government to identify a permanent venue. Are you a partner in it? Why should you do it? And the lack of clarity, the lack of transparency with regard to Sunburn makes everyone conclude that दाल में कुछ काला है. प्रुडंटान हाचेर सनबर्नाचो आयोजक शैलेंद्र सिंग आणि हरिंदर सिंगाक विचारले. तांकां खंय ह्या गजालीची कांयच कल्पना ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.